भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नाईक हांका आपल्या 25 वर्सांच्या राजकारणाच्या कारकिर्दीचो अतिरेक जाला। तो मतदारांक गृहीत धरता तशें तांच्या उलोवपांतल्यान दिसता अशें विधान काँग्रेसीचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाणी केला। काँग्रेस अजूनय घटमूट आसा, कांय जाण गेले म्हणून काँग्रेसीचें कांयच लुकसाण जावंक ना अशें ॲडव्होकेट खलपाणी म्हणलां। हांव राजकारणांत सदांच एक्टिव्ह आसलो, म्हज्या कामांतल्यान हांव तें गोंयकारांक दाखोवन दिलां अशें तांणी म्हणलां। एक माहोल वेगळो आसा, वातावरण सरचार्ज अशें म्हाका दिसता। 25 वर्सांची भाऊ श्रीपाद नाईकची कारकीर्द ही आज लोकांसमोर आसा आणि कंपॅरिजन साहजिकच जाता। भाऊची 25 वर्सां आणि हांवें जी अवघी 18 म्हयन्याची कारकीर्द पगाची दिल्लीत लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया म्हणून म्हाका मेळ्ळी। त्या वेळार जाल्लें काम आणि आतां जे 25 वर्सांचें कार्य हाची साहजिकच तुलना जाता, हांवें करची गरज ना। ज्या वेळार भाऊन म्हणजे श्रीपाद नायकान म्हाका एक स्टेटमेंट केलो की आपल्या समोर कोणें ते उबें रावून दाखोवचें। 5 वर्सां लोकांनी म्हाका 5 वेळा म्हाका लेखून निवडून दिला, आतां ह्या वेळारय दितले। हें खंय तरी लोकांक खटकलें, स्टेटमेंट जाता खटकलें कशें की तो आमकां गृहीत धरता, जनतेक गृहीत धरता, मतदारांक गृहीत धरता अशें एक माहोल भितरल्यान तयार जाता। त्या फुडें वचून ताणें आनी एक चूक केली की 99 वर्सां 1999 ह्या वर्सा परत दिल्लीचो केंद्रीय मंत्री आसतना ताका हांवें डिफीट केला, आतां तर तो कोणूच ना। हें स्टेटमेंट लोकांक खटकलें आनी म्हाकाय खटकलें। 2 कारणां, एक अशा प्रकारची तुलना करणे हें थोडंसो एकंदर कार्याचो अतिरेक म्हणा किंवा आपल्या 25 वर्सांची कारकीर्द म्हणजे कितें आपल्या सगळो मतदारसंघ जिंकून घेतला किंवा आपल्या नांवार जाला अशा प्रकारचो एक आत्मप्रौढी भितरल्यान त्या वाक्यान दिसपाक लागली। आतां गोवा राज्यान जी विधानसभा आसली ते विधानसभेन मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसीक लोकांनी कौल दिल्लो, पूण कांय कारणास्तव काँग्रेस सरकार स्थापन करूंक पावना, बीजेपी सरकार स्थापन केली आणि जे काँग्रेसमॅन आशिल्ले ते सगळ्यांनी आतां बीजेपीन उडी मारले। तेन्ना काँग्रेसीच्या खंयच्या विश्वासाचेर लोक आतां मतां दितले? जे गेले ते व्यक्ती, जे उरला तो समूह, जे फाटल्यान आसा तो पक्ष, जे गेले ते पक्षी उडून गेले। ताका लागून पक्षाचेर तात्पुरतो दिसले लोकांक, अरे ते झाड मेकळें जाल्यार सारकें दिसलें मरे, पण झाड वटलें ना, मुळां घट्ट आसात, अजून तेचेर फांद्यो आसात, फळां लागतात। अत्यंत उत्कृश्ट अशें हें झाड आसा। भारतीय संविधान राखचें कार्य हे काम करता।